मोपाचो मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू जाल्यार 1.5 वर्स पुराय जाले, मात थळाव्या टॅक्सीवाल्यांचे भोग सोंपनात। प्रत्येक दिसा नवो इश्यू, पयलीं काउंटर, मागीर पार्किंग आणि आता टोल फी। टॅक्सीवाल्यांचे इश्यू तरी कितले, हेच प्रश्नचिन्ह। इश्यू घेवन आयज टॅक्सीवाले उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या दारार। सगळे चल्लेले आहा पळय, सीएमान कितें सांगलेले विदीन जेन्ना आमची असेंब्ली चालू आसली पळय तेन्ना आपूण तुमचो टॅक्सीकारांचो इश्यू कितें आतां सॉल्व करतले म्हणलेलो तेणी। सो तो अजून पर्यंत तेजेर कांयच तेणी अजून प्रेसय दिवंक ना आनी कांयच दिवंक ना। सो आमचे तेणी पाशास म्हणटा ते पळोवपाचें ना, कित्याक खबर आहा जर फाल्यां सकाळीं खंय लॉ एंड ऑर्डर जर क्रिएट जाली आनी जर सिच्युएशन अशें येता की करो किंवा मरू, जाल्यार त्या सिच्युएशनाक सुद्दां आमी रेडी आसतले। इश्यू कितें तो रिजॉल्व करा, ना जाल्यार आमी पेडण्या जमोवन मागीर खंय वयतले, कितें फुडली स्टेप आसतली पण ती आमी तुमकां सांगूंक शकना। पयलीं आमी जे रेटीक पिकअप करताले, आयज ती रेट खंय तरी तेंच्यांनी चौगुलीन वाडयल्ली आहा। पयलीं पिकअप पॉयंटाचेर आमी 50 रुपया दिताले, थंय आयज आमी 200 रुपया दिता। आनी पार्किंगेन 80 रुपया दिताले अर्द्या वराक, ती आयज तेंच्यांनी 200 रुपया केल्ली आहा। म्हाजी रिक्वेस्ट हांव मागता, हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन टॅक्सीकारां कडेन मागता गोंयच्या की तुमी येया म्हूण हांगासर, कित्याक तुमी हांगासर पिकअपाक येतले। मजगती 48 वरां भितर प्रश्न सुटना जाल्यार खंय 22 तारखेसावन परत जन आंदोलन। जो मेरेन हे विशयाचेर आमचें सोल्युशन येयना आनी जो आमचो लिंक रोड न्यू जाला टोल, जो लोकल्सांक टोल आहा तो वे ऑफ जावपाक जाय, तेचेर एक इश्यू आहा। सो आमी जे मेमोरंडमात घातलेले आहा पॉयंट, सो सगळ्यांचो सपोर्ट घेवन आमी येता त्या 22 तारखेर स्ट्रॉंग एग्जिटेशन करचें आहा। सो मागता तेच्या पयलीं सीएमान हाचेर इंटरवेन्शन करपाचें आनी आमचो जाता तितल्या बेगीन प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो, ना जाल्यार आमकां आनी ऑप्शन नासतलो आनी लॉ एंड ऑर्डर हातींत घेवची पडटली। इतलेंच म्हाजें म्हणणें आहा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।